सगळ्यां कार्यकर्त्यांक विनंती करता की आता आमी नव्या उमेदीन नव्या जोमान काम करपाची गरज आसा। आयज देशान जे चल्लां, गोंयान जे चल्लां, हेज्या लागून आमची सगळी जनता त्रस्त जाल्या। जनतेचे प्रश्न घेवन, जनतेचे सगळे जे विचार आहात ते घेवन आमचे नवीन निर्वाचित अध्यक्ष फुडें सरतले आणि गोंयान येणाऱ्या काळात जे फुडल्या 6-7 म्हयन्यांचे इलेक्शन जातले गोंयान, तेतूंत काँग्रेस पार्टी जैतिवंत करतले आणि गोंयान राज्य करपाची परत एकदा 15 वर्सां उपरांत संदी दितली। तेन्ना व्हडलो हांव देवाचे मागणी करूं जाय, देवाच्या पांयां पडूं जाय, कित्याक सगळें मार्गदर्शन आमकां देव दिता। आनी देखून आमी आयले हिंगा रुद्रेश्वर देवस्थानाक आग्वाळे देवा पांय पडपाक आनी बरें मागपाक, कित्याक काँग्रेस पक्ष आतां सद्दां लोकांचे चिंतेत तेसून देवाचें बेसांव घेवन फुडें वचपाचें। हे आतां वावर स्टार्ट करतात ते लोकांनी पळयलें आसतलें की भरपूर रिइनविगोरेटींग म्हणल्यार लोक लागीं येवपा लागले आनी पयस जाल्ले ते पासून आयले भितर आनी लोक खूश जाले की गिरीश बाबान चार्ज घेयले म्हूण। कित्याक आमी आतां एक रोड मॅप करून फुडें वचपाक जाय आनी आमच्या लोकांनी एकवोट दाखोवन सगळे फुडें, कित्याक काँग्रेस पक्षाचे ते मनान धरून आमी काम करपाचें आमचें गरज आसा। हे सरकाराचे आतां सद्या आमचे गोंयचे सरकार आनी केंद्रीय सरकार लोकांचे इतले अन्याय केल्ले ते हांव आतां लिस्ट काडना, पूण लिस्ट भरपूर आसा। यूथ आहात ते आमचे तरणाटे आसा तेंचे पासून एस्पिरेशन्स काबार केले, सगळे पयशांचे चलता हे सरकार आनी सरकाराचे सोपत दलाल भरलो आहा थिंगा। आमी काँग्रेस पक्ष सगळे साफ कोतले। देवा कडेन आमी सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली गोंयचे खातीर, गोंयच्या भविश्या खातीर आनीक गोंय सांबाळपा खातीर आमी आमचे आराध्य दैवत हाचे कडेन मागणी केल्ली आसा। गोंयांक सगळ्यांक देवान बरी बुद्ध दिवन गोंय सांबाळून गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाचें आमी प्रार्थना देवा कडेन केल्ली आसा। आनी हें सगळें करता आसतना देवा कडेन हेंय मागलां आमी की येता तें इलेक्शन जावन एक गोंयांक गोंयकारांचो सरकार, म्हणजे गोंयांक लोकांचो सरकार जो गोंयची रक्षण करतलो आनी गोंयांक फुडें व्हरतले असो एक सरकार इलेक्शन जातकर गोंयांक मेळची अशी आमी मागणी केल्ली आसा। आयज देवा कडेन आमी आयज ती प्रार्थना केल्ली आसा, सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली आसा की ह्या फावटी आमी बरो घडीगंज सरकार, म्हणजे जंय कमीच कमी आमचे 21 आमदार आसतले आनी बरो सरकार आमी लोकां मुखार दवरतले। तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी जेन्ना बरे लिडर चूज करून काडटले जे पयशां फाटल्यान, सत्ते फाटल्यान धांवचे ना आनी पक्षा कडेन एकनिश्ठ रावतले, अशे लोकांक निवडून हाडपाची आमी लोकां कडेन मागता।